मोग छान तुमकां सुमेस्तांक आयच्या मिसाच्या पवित्र बलिदानाक स्वागत करता. आयचे हे मीस युट्यूबाचेर अपलोड करूंक आमकां आदार दिल्ले आसात. मारिना आनी कुटाम सिर्सी, प्रिया डिसोजा हिच्या आंगवणेच्या 9व्या वार्षिक दिसाच्या उडासाक, तशेंच पॉल कुलासो, औरा नतानिया कुलासो हिच्या 8व्या जन्मदिसाच्या उडासाक ह्या कुटुंबा पासत तुमच्या मागण्यांत उडास दवरूंक तुमचे लागीं आमी विनंती करता. Porto Santo Samkas Bhakta Somya Mandiratya Rikkana Balidan Beton Kailyam Uppkara Karganditam Nitalam Kankar Mun Poratta Nitalam Kankar Mun Poratta Patki Somyami आयल्यां तुझे सरशीं काकुळताम दयेन तूं दाखय. फावो न्हय म्हणूंक आमी सोम्या तुजी भुरगीं बक्षी तूं आमची पातकी जिणी. Porto Santo Samkas Bhakta Somya Mandiratya Rikkana बलिदान बेटों कायल्या उपकारा करगादितां नितळां कांकर म्हूण परता नितळां कांकर म्हूण परता. Balo Jesus Garganzão, misaच्या बलिदान भेटयतात. Hubert D'Souza, Chris Menezes, Assunta Maria D'Souza, Nevis D'Souza, Stephen आणि Mabel D'Souza, Dravel Vegas, Stanley आणि Cecilia Cardoza, Anil, Rishant आणि Rian D'Souza, Daniel Menezes, Sandeep आणि Flavia Vas, Lavina Stephen Saldana, Ligari D'Souza आणि कुटुंब, Amulya D'Souza, तशेंच हेलन पिंटो, फ्रांसिस डिसोजा. आपल्या प्रत्येकाच्या बसत मागतात डोनाल्ड डिसोजा, जोकीम आणि जुलियाना. आवय बापायच्या बऱ्या भलायके बसतो एक भक्तीक एमएसच्या बलिदान भेटयता. सांगाताच अश्विनी डिसोजा, जेसन डिसोजाच्या बऱ्या भलायके बसतो. जोझे पॉल रोशन हाच्या आत्म्या बसतो रिंकू. विन्सेंट मॉरिस ब्रॅक्स आत्म्या बसतो स्टेला ब्रॅक्स. अल्फोन्स वासाच्या आत्म्या बसतो स्टीफन वास आणि कुटुंब. जॉर्ज पॅट्रिक आणि कुटुंबांतरल्या बसतो कोसेस पॅट्रिक आणि कुटुंब. सुजाना डिसोजा आणि विन्सेंट सिक्वेरा हांच्या आत्म्या बसतो कोसेस पॅट्रिक आणि कुटुंब. कुंजप्पन मताय हाच्या आत्म्या बसतो लीना आणि दीपक मताय. विल्मा डिसोजाच्या आत्म्या बसतो एरन मोरस. विल्मा डिसोजाच्या आत्म्या बसतो वीरा डिसोजा. लॉरेन्स कुटिनोच्या आत्म्या बसतो सिसिलिया कुटिनो आणि कुटुंब. विन्सेंट पॅट्रिक फ्रँक हाच्या आत्म्या बसतो एव्हलिन फ्रँक. आल्बर्ट डिसोजाच्या आत्म्या बसतो प्रेसिला डिसोजा आणि कुटुंब. AFD आणि फ्लोरिन डिसोजा हांच्या आत्म्या बसतो फ्रांसिस डिसोजा. गिल्बर्ट रोसारियो मोंतेरो हांच्या आत्म्या बसतो रोनाल्ड मोंतेरो आणि कुटुंब. हेनरी मिनेझच्या आत्म्या बसतो विनी थावरो. विल्मा डिसोजाच्या आत्म्या बसतो फिलिया मोरस आणि कुटुंब. विल्मा डिसोजाच्या आत्म्या बसतो वंदना मोंतेरो आणि कुटुंब. कुटुंबांतरल्या बसतो लोलिटा आणि जॉयल. कुटुंबांतरल्या बसतो रॉयसन आणि लविना. हिल्डा डिसोजा च्या आत्म्या बसतो लोलिटा आणि जॉयल. हिल्डा डिसोजाच्या आत्म्या बसतो रॉयसन आणि लविना. साल्वादोर सिसिलिया जॉन नथालिया लोबो हांच्या आत्म्या बसतो रेबेका लोबो. जॉर्ज जोसेफ बेनी फर्नांडिस, सिसिलिया मतायस, निकोलस आणि पीटर पिंटो हांच्या आत्म्या बसतो सुनीता फर्नांडिस. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे
आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जेजू ख्रिस्त थंय आनी जैते वंत भगवंत मरिये थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो. ह्या संवसारांत पातक आनी मरण हांचे वयर जैत व्हरून सुटकेचें जिवीत जियेल्ल्या आमच्या आवय मरिये बरी आमी आंतरीक सुटकेचें जिवीत जियोंक जाय म्हणून आयची देवस्तुती आमकां उलो दिता. आज आमी मरियेच्या सर्गवर्णाचें फेस्त आचरण करता. सांगाताच भारताक स्वतंत्र मेळिल्लो दीस आज उडास काडून देवाक मेहरगान दिता. कित्याक एक स्वतंत्र देशांत आमचें जिवीत चड आनी चड स्वतंत्राचें जावच्याक देवान अवकाश दिला आनी त्या प्रमाणे जियोंक देवाचो आदार आनी कृपा आमी आमच्या पासत आनी ह्या देशांत जियोच्या हर एकल्या लोकां पासत आमी मागया. हे मिसाचें बलिदान पेटोवचे फुडें आमची पातकां आमी वळखून घेवया. उतरांनी करण्यांनी देवा विरोध आनी आमच्या भाव भयणी विरोध केल्ल्या सोरपातकांक बक्षणे मागून खालत्या कळसाण सांगात आमी म्हणया. हांव पातकी आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनाची दोतोडां दुसारून वायट आदरणाने बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या सर्व घेवन सदां सांगवार मरी सगळ्या रिरुतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूट कर, सोमिया काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोमिया काकूट कर, सोमिया काकूट कर. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा, उत्सर्गी आनी शांती ताच्या ईसा संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सर्पद्वेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासोन आमी तुका वाकणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता, सोमिया देवा देवाचे शेये तूं संसाराचे पाप काढताय आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन, आमेन, आमेन.
प्रार्थया. सर्व राष्ट्रांच्या धनिया आमच्या मगाळ बापा, ज्या दिसा तुवें आमकां मोरये कुड्यात्या समेत सर्गींचे महिमेक उबारून वेले, त्याच दिसा भारत आमचो देश स्वतंत्रताय जोडूंक पावलो. ही एक तुजे जाणवेची आनी मोगाची वळखुणा म्हूण आमी दिनवाशी काळजान वळखून घेता. आमचे सर्गींचे मायेच्या आसऱ्या काल भारत मातेची समेस्त भुरगीं सर्व वायटांतली सुटोवन आत्म्याची स्वतंत्रताय जोडूंक आनी सर्गार सुखेस्त जिविताची भरती बगोवंक पावो. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससनाक. जुडिताच्या पुस्तकांतलें वाचप. तवळ उज्जियान जुडिताक म्हळें, मुजे दुवे महोन्नत देवान तुका सर स्त्रियां प्रास चड आशिर्वादीत केल्या. सदैव जावं सर्वेस्पर आमचो देव सर्ग आनी संवसाराचो रचणार. ताचे कुमकेन आमच्या दुस्मनाच्या फुडाऱ्यांचे शीस कापूंक तूं सकली. देवाचे पदवेचो उगडास काडटल्या लोकां मदें तुज्या बरवशाची केदींच विसर पडची ना. देव तुजी किर्ती सदांच सांबाळूं आनी तुका आशिर्वाद दिवं. कित्याक तुजो लोक दग्ध भोगतना तुवें तुज्या जिवाची पर्वा केली नाय आनी देवा मुखार सारके वाटेन चलून आमची विघ्नां पयस केली आनी सगळ्या लोकांक जाप दिली. आमेन आमेन. लोकान व्हडल्या ताळ्यान जयकार केलो आनी सगळें शहर संतोशाच्या नादान गाजलें. देवाचें उतर हें. देवाचें वदुकार. ओफीरच्या भांगारान नेटोवन तुज्या उजव्याक बसोवन आसा राणी. ओफीरच्या भांगारान नेटोवन तुज्या उजव्याक बसोवन आसा राणी. तुज्या स्त्री परिवारान राजकुंवरनी आसा. ओफीरच्या भांगारान नेटोवन तुज्या उजव्याक बसून आसा ती स्पाटाची राणी. ओफीरच्या भांगारान नेटोवन तुज्या उजव्याक बसून आसा राणी. आयक तुवें आनी हांव सांगता तें चिंतून पळय. तुजो काशा लोक आनी माय बापाचें घर तूं विसर. राय तुजे स्वरुपायेक भुलतलो. तुजो पती तो ताची सेवा भक्तीन कर. ओफीरच्या भांगारान नेटोवन तुज्या उजव्याक बसून आसा राणी. आनंदाच्या संतोषाच्या संभ्रमान ती मुखार येतात आनी रायाच्या मंदिरान ती भितर सरतात. ओफीरच्या भांगारान नेटोवन तुज्या उजव्याक बसून आसा राणी. ओफीरच्या भांगारान नेटोवन तुज्या उजव्याक बसून आसा राणी. सा पावलान गलतकारांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमकां स्वातंत्र्य जावंक आपोवणें मेळ्ळां म्हूण उगडास दवरा. पूण हें तुमचें स्वातंत्र्य कुडीच्या विश्वांचे धदुस्कायेक वापरिनासतना तुमी मोगान एकामेकाची सेवा करा. निजाकी सगळे नियमशास्त्र एक उपादेशाचेर बांदून हाडलां. तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेलासोय मोग कर.
पूण तुमी एकामेका साबून मांसां खातात जाल्यार एकामेकाची तुमी देसवाट करतल्यात. देखून सत्राय करा. आनी आतां हांव तुमकां सांगतां, आत्म्या प्रमाणे चला, ते दळा रक्त मांसाच्यो ओडण्यो तुमी दादोशी करची नात. कित्याक कुडीच्यो ओडण्यो आत्मीक आदर्शांक विरोध आनी आत्मीक आदर्श कुडीच्या ओडण्यांक विरोध. एकामेकाचेर त्यो विरोध जाल्ले वरवीं तुमी करूंक अपेक्षितात ते तुमच्या वरवीं करूंक जायना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, 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 alleluia. Maldito ao qual morir, manobla favos ale, tuce camzel malo, Christam sol somi. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोव्या. तबळ मोरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवी घेता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या थारोका थंय संतोशान उरता. कित्याक आपले किरकोळ चरण तसेचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडां सर्व संतती म्हाका सदैव म्हूण पासरतल्यो. कित्याक सत्यवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यात. भाग्यवंत ताचें नांव. आपणाक बेतिलांचेर दाखयता तो काकूळट. संततीतांव संतते पर्यान आपल्या बावळ्यान ताणें बळ दाखयलां. आपल्या काळसांत वडपण चिंतेल्या गरव्यांक ताणें दुस्पटयल्यात. पदवेदरांक उंचासनांत ताणें सकला केल्यात आनी किरकोळांक वंस उबारल्यात. बुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटीं धाडल्यात. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उडास ताणें दबोवन दाखयली दया अब्राहमाक आनी ताची संततेक सदां काळ. मोरी सोडुणें 3 म्हयने एलिझाबेथी सांगाता रावली. उपरांत आपल्या घरा फाटीं गेली. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जेसिंता, लुसी आनी फ्रांसीस फातिमांत दोंगराळ सुवातेर बोकऱ्यांक सोरून आसल्या वेळार दिश्टी पडल्या मोरयेक ह्या ल्हान भुरग्यांनी अशें सवाल केल्लें, तूं खंय तावन आयलें? आनी मोरये तावन आयिल्ली जाप अशी आसा, हांव सर्गींची, आय एम ऑफ हेवन. म्हणजे सर्गार आसा म्हूण मात्र न्हय, सर्गा खातीरच देवान म्हाका रचलेली म्हूण मोरी म्हणटा. मोगाच्यान आज मोरयेच्या सर्गावरणाचें फेस्त आचरण करता. पवित्र सभा एक विशेष स्थान मोरयेक दिता. सगळ्या बायबलांत विशेष गौरवान लेखली एक मात स्त्री म्हळ्यार ती जावन आसा मोरी, जेजूची आवय. आज आमी हें आचरण करता तें फेस्त एक भावार्थाचें सत. 1950 इसवेंत नोव्हेंबर 1 तारखेर पापा पियूस 12व्यान हें फेस्त अधिकृत रितीन आचरण करूंक थारायिल्लें. पूण अशें हें फेस्त थारावच्या आदींच सुमार 100 वर्सां जावनच
हाचें आचरण सुरू केल्लें आनी मोरयेक हो एक मान दिवचो लोकां मदत येवनूच उदरलो एक संप्रदाय. मोरयेची मरणा तारीख, दीस, वेळ आनी कितें घडलें हाच्या विशयान चडीत आमकां कांय कळीत जायना. तरी पूण जेजूच्या सर्गारोहणा उपरांत 3 तावन 15 वर्सां भितर मोरयेचें मरण जालें म्हणटात. आजून जेरुसलेमाक गेल्यार जाल्यार थंयसर मोरयेचो फोंड तुमकां दाखयता. आनी असो एक संप्रदाय आसा की ती मरण पावतना आपोस्तल सगळे सांगात आसले आनी तिका निकेपूण जाल्या उपरांत थोड्या तेंपा उपरांत तिचो फोंड उक्तो करता आसतना थंयसर कितेंच नातल्लें म्हणून संप्रदाय सांगता. पूण हो संप्रदाय इल्लोसो देगेन दवरलो. आयच्या वाचपाच्या उजवाडान आमी हें फेस्त कितें म्हणून समजून घेतलें जाल्यार टूर्साचो सांत ग्रेगरी तो म्हणटा तिका पाप करत नासतना देवान राखल्लें ह्या संवसारांत. अशें आसता तिची कूड कुसली म्हणून सांगूंक तितलें सुलभ न्हय. वंजलाच्या नदरेन पळयलें जाल्यार जेजून म्हणलें आसा हांव वेतलो आनी वचून थंयसर तुमकां कुडां तयार करतलो आनी हांव फाटीं येवन तुमकां हांव जो आसा खंयसर आसा थंयसर तुमकांय हांव आपोवन व्हरतलो. ही एक बासवणी जेजून आमकां केल्ली आसा आनी ह्या बासवणेचो फळ मोरी जोडटा. मोरी हाचे भायर न्ही बगार मोरी हाचो फळ जोडता. आनी देखून मोरी हांगासर त्या तेगा भुरग्यांक सांगता हांव सर्गेची. म्हळ्यार मोरी अशें म्हणना की हांव सर्गांतावन आयल्या बगार ती म्हणटा हांव सर्गाचींच, आय एम ऑफ हेवन. तर ह्या उतरांत हांव मोरयेच्या ह्या उतरांत हांव आमकां धैर्य मेळटा की आमी न्ही फकत सर्गांतावन आयल्या वा सर्गार वेता बगार आमी सर्गाचींच जावन आसा. आनी हो सर्ग खंयसरी भायर वा वयर आनी खंयसर न्ही मोरयेन तो हांगासरच अनुभव केल्लो आसा आनी तो जो सर्ग तिणें हांगासर अनुभव केल्लो तो सुसर्ग ससनाक तिका मेळटा. देवाच्या येवजणे काल जियेतेल्यांक सरीसपर कितें करता. आरे हाका जाप जावन आयच्या वांजेलांत आमी आयकल्या स्तुती गितांत मोरी म्हणटा जी कोण देवाच्या येवजणेक खाल जातात तांकां सुमेस्तांक देव वंस उबारता, तांचे दया दिश्ट घालून तांकां राखता आनी सांबाळटा, तांकां काळकोळतो दाखयता. मोरयेन देवाच्या येवजणेक एक पोटी जायत म्हणटाना हांव तुजे चरण दासी म्हणटाना तिणें ह्या संवसाराच्या सर्व सुखाक, ह्या संवसाराच्या सर्व लब्धण्यांक, ह्या संवसाराच्या सर्व पातकाक वरच्या सर्व सैमाक तिणें ना म्हणाचें पडलें. एक देवाक वय म्हणल्या खातीर तिणें सगळ्या जिवितांत तिच्या कुडीच्या तशेंच आत्म्याच्या सर्व सुखांतावन सर्व रितीच्या लब्धण्यांतावन पयस रावचें पडलें. आनी अशें मोरी आंतरीक रितीन स्वतंत्र जावन आयली, सुटका जोडूनच आयली. आनी ह्या सुटकेचो फळ जावन ती सदांच म्हणूंक शकता की हांव सर्गाचेंच, हांव ह्या संवसाराचें म्हणूंक ती सकना. बघा ती म्हणटा हांव सर्गाचेंच, आय एम ऑफ हेवन. ती गुलामपणांची येयली ना, ती खंयच्याय दबावाक प्रभावाक वळख जावची येयली ना. बगार आत्मीक स्वतंत्रतेन जेजूक क्रिस्ताक विश्वासी रावली निमाणे घडये पर्यंत. आनी हेंच विश्वासपण आमी जेजू क्रिस्ता दाखोवंक जाय म्हूण ती आज उलो दिता. आज आमी आमच्या भारत देशाच्या सुटकेचो दीस आचरण करता. आमच्या देशाचो स्वातंत्र्य म्हणटना आयच्या दुसऱ्या वचपांत आयकल्ले बरें गलात बरोवन सांत पावल आमकां सांगता एकामेका सेवा करचीच एक संतोश आनी स्वातंत्र्य. एकामेकाची मांसां खायनाकात, एकामेकाक देसवाड करूंक पळयनाकात. बगार एकामेकाच्या सेवेंत तुमचें स्वातंत्र्य सोदा म्हणून सांत पावल आमकां सांगता. मोरये बरी आमी आमच्या भाव भयणीक तांच्या गरजांत पावचें आनी तांकां
तांच्या उदरगतेक आमचो एक वांटो मेळोवचो हे जावन आसा मोरयेची शिकवण सांगत आस मोरयेची सेवा. आज सुटकेचो दीस आचरण करतना कितल्या जाणांक आनी कशें आमी पावयेत, कितल्या गरजेवंताक आमी पावयेत म्हणलें सवाल उदेना. बगार मोरये बरी जावंक पुरो ल्हान वाट्यान जाल्यार कशें एलिझाबेथीक काना शारांत खंयसर ती गेली थंयसर तिणें तिकाच दिलें. तिचे तावन कितें करूंक जाता तें तिणें केलें. तें तिणें केन्नाच आनी एकल्यान करियेत आसलें आनी कोणें करियेत आसलें म्हळें ना. बगार म्हजें तावन ह्या घडये कितें करूंक जाता तें तिणें केलें. आनी ती सांगता जें कितें जेजू सांगता तें तुमी करा. तुमचें तावन कितें वर्तें करूंक जायना जाल्यार ल्हान मापान तरी जेजूक तुमी मोदें हाडा आनी जेजू मुखांत्र तो कितें करता तो कितें सांगता तें करूंक प्रयत्न करा आनी तो वळो तुमी म्हजे बरी सर्गेची जात पेल्यात म्हणून मोरी आमकां सांगता. हो देश म्हळ्यार फकत माती न्हय, हो देश म्हळ्यार फकत गडी न्हय, वा हो देश म्हळ्यार फकत राजकीय वा हेर कितेंय न्हय. हो देश म्हळ्यार हांगासर आमी जियेता ती सगळीं मनशां आनी आमी सगळीं भाव भयणी जावन आसा. एकामेका जियेनातलो देश तो देश जावन उरना. एकामेकाच्या गरजांक पावनातलो देश तो देश न्हय. एकामेकाच्या आदाराक रावनातलो कोणूच मनीस एक जावन जिवंक साथ दिना. देखून आयच्या दिसा आमी आमच्या भारत देशा पासून बघया ह्या देशांत जियेतल्या हर एकल्याक गरज आसा म्हणलें मोगा पियोंक दी. हर एकलो गरज आसा. कोणी कोणाक दुस्मान न्हय, खंयचीय जात खंयचीय कात दुस्मान न्हय. बगर हर एकल्याची गरज आसा म्हणून एक घट्ट निचेव करून ह्या देशाक मुखार व्हरूंक राजकीय फुडाऱ्यांक तशेंच सर्व लोकांक मोती उजवाड मेळो दी म्हूण आमी मागया. तुजें राज येवं म्हूण आमी मागता आनी हें राज खंयसर येवंक जाय ह्या संवसारी कोणा मुखांत येवंक जाय आमच्याच मुखार. कित्याक जेजून आमकां ही पदवी दिल्या. ह्या सर्गा पासून मागची एक बोळ आमकां दिलां आनी हें सर्ग हांगाच ह्या संवसारांतच पयलें आमी अनुभव करूंक सुरू करूंक जाय. कित्याक हांगासर जें कितें मेळना तर खंयसरी मेळचें ना. हांगासर तो सर्ग आमी सुरवात करूंक जाय आनी हो सर्ग एकामेकाच्या सांगातपणांत सुरू जाता. एकल्या वरवीं न्हय, एकल्याच्या सांगातपणांत सुरू जाता आनी हें फेस्त ह्याच सांगातपणाक आपयता. ह्याच सांगातपणांत विश्वासी रावन एकामेकाक आनी क्रिस्ताक सांगातपणान आनी विश्वासपणान जियोंक हें फेस्त आमकां उलो दिता आसतना ह्या कृपेन जियोंक जैते वंत मरयेचो आदार तशेंच क्रिस्ताचे बेसांव आमी मागून घेवया. एकानी जात्यावती आमचो पवार्थ उसाल सांगया. सतमंता देवाक सर्वदार बापाक सगळ्यांच्या रस्त्याक जेजू क्रिस्ता ताच्या क्लासाक आमच्या आत्म्या जो पवित्र समलो आमकां मरेतान सन्मलो पांच प्रकारांनी कसले ताका कुसार जरलो तो मेलो आनी ताका आनी केलो तो मेला मरे देवलो तिसऱ्या दिसा नाटलो जिवान जालो सर्गार सोडलो स्वर्गवेदाच्या उजा बसला थंय तांचे आनी वेल्यांची मुक्ती करून घेतलो. सतमंता पवित्रत्म्या कतोलिक सभे भक्तांचे एकचार आत्म्याचे भक्षणे पुढील जीवनपण ससण्याचे जिवीत. आमेन. आमची मागणी आतां देवा मुखार उबारया. दयाळा बापा, आमच्या पापा साहेबाक सर बिस्पांक याजकांक आनी पवित्र सभेच्या हरेका सांद्यांक तांच्या उतरां आनी जिणे मुखांत मरये परी तुज्या पुताक साक्ष दिवंक तूं फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाचो स्वातंत्र्याचो दीस आचरण करच्या ह्या संदर्भी देशाच्या मुखेल्यांक आनी पदजेक माया मोगाचे शांतीचे न्यायनितीचे राज बांदून हाडूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांनी मरये परी जिसूक स्विकार करूंक सरसंगतेनी देवाची खुशी करूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमचे फिरगजीन आनी गांवांत सोडदोड सोंसणिकाय माया मोग होनवून जियोशें शेगून मानून घेवंक आनी सर धर्माच्या लोकांनी एकामेकाचें स्वातंत्र्य मानून घेवंक आमकां बरें मोन दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवासनांनी आनी भुरग्यांनी
अवंकार मरयेची देख घेवन जेसूच्या आनी पवित्र सभेच्या मोगान वाडोवंक तांकां बेसावांनी बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या येवकरिस्ताच्या मेजाबावारी हजर जालेल्या आमी सुमेस्तांनी पुनर्जिवंतपणांतय आनी सर्गा सडणीतय बावार्थ दवरूंक आमकां कृपेन बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या खासगी गरजा पासत आमी मागया. बोमोगाळ बापा, ह्या आमच्या देशांत एकामेकाच्या संगातपणांत एकामेकाक इश्ट म्हण लेखूंक एकामेका भाव भयणी म्हण लेखून जियोंक तुजो आदार करपा आमकां लाभय. त्याच प्रमाणे आमच्या दिसपट्ट्या जिविताक कितें गरज आसा तें सगळें फावो कर तुज्या कृपेन आमकां नटय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. तुवें दिल्ल्या देण्यांनी सौम्या हसिता, वेंसना रंगाळ उतरांनी तुका वंदिता. संतस बरीत काळजांनी खाणी खाण येता, उल्हास बरीत गितांनी ओपून ती दिता. गे सौम्या मोगान तुगे, आमी दिवची काणीक तुगे. आशीर्वाद घाल दयेन तुगे, तिचे सवे आमकां सुगे. गे सौम्या मोगान तुगे, आमी दिवची काणीक तुगे. आशीर्वाद घाल दयेन तुगे, तिचे सवे आमकां सुगे. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजे आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी एका पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्गींच्या बापा, अवंकार मरयेच्या दाबाजीक सर्गावरणा दिसा ह्या तुज्या पूर्व देण्या खातीर आनी आमच्या देशाचे स्वतंत्रताये पासत तुका दिनवासून आमी भारताची तुजी क्रिस्ती भुरगीं तुवें दराळ देण्यांनी भरलेले आमचे वयतली हीं दानां तुका संतोशान ओपून दिता. त्याच बराबर सुमेस्तांच्या भाव भयणीचो वावर, कश्ट, दुखां, संतोश, हुस्को आनी अत्रेग तुका समर्पिता. जेजूच्या गणित मोगाच्या समर्पणांत आमची ही भेटवणी तूं मानून घे आनी सफळ कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परांतूय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तेन वासुया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो आमची सानवय आनी बळ, तोच आमचे पवित्रपण आनी स्वतंत्रताय. ताची आवय अवंकार मरी ताणें केल्ले सुडवणेचें प्रथम फळ. तेका ताणें पातकांतली निवारण मरणाच्या पासांतली सुटयली आनी अशें आमचे सुसंपूर्ण स्वतंत्रतायेची कुणा आनी बरवसो तेका केली. देखून ह्या संतोश भरीत उत्सवाच्या दिसा तुवें सर्गार उबान वेल्ले आमचे माये बराबर आनी सर्गींच्या सर्व धर्मदूतां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरे गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्वर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तूं
उंचगी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उंचगी तुका जय उंचगी तुका बापा करोस तुम पवित्र तुम सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या स्मिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस स्मरण सुसूंगेच्या आदी ताणें मुडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी जमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पणची तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नब्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी मेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणें करराचें हें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचें बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत हें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात Bawarto sogot pergatoya Somya Jesu तुझे मरण आमी समरमता तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगरता तुझ्या येण्या सोया जेजू आमी यात्रेकता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत सोडून ही सटवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवकने तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सेवेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या घेवन बापा पेटर पॉल आमचे गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमुखांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर तांकां आनी जे इश्टागती मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परचडीत मुखार मळपळ्यांक फाव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मरे देवाची माये संगाती सांजुजे तिचो पती वगेवन दरलोता आनी सर्व खाळी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या मता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगाता त्यास जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदनानी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्तान शिकयल्ले मागणे आतां आमी सांगात मेळोन म्हणया आमच्या बापा तुझे नाव पवित्र तुझे राज संस्थाये तुझी खुशी सरकार सदा तशी संसारांत आसा आमचो दिसपडतो ग्रास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे शिकलेल्या आमोशिता तशें आमची बदकां वगोस आनी आमकां ताणपणां दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताचे येणे पर्वशानांतल्याक आमकां जे उदारका खोळतीन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता
आमच्या फातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटां सांबाळ तुमची येताय आनी राजवड चलयताय सस्नाच्या सस्नाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं तुमचे सुवाय आसूं. एकामेकां सोम्याची शांती वांटून घेवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची गागोत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची गागोत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी सगळ्या संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयल्यांत आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुमचे भितर येवचें म्हाका फावना पण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. तुमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पात येतां. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडिनाका. आमेन. जीविताकु वराकुर्पे सागोर वंदन्ये क्रिस्ता. स्वागत स्वागत सर्गीराया दुर्बळ्या काळजांत मोच्या. जीवो उंडो तूं जिवीत दिताय पातकांच्या पासांतलो म्हाका राखताय. प्रकाशी सूर्य तूं उजवाड फांगताय. जिवीत मोचें नंदन करताय. जिविताकु वराकुर्पे सागोर वंदन्ये क्रिस्ता. स्वागत स्वागत सर्गीराया दुर्बळ्या काळजांत मोच्या. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या बापा महिमेक पावलेले ओंकार मायेच्या महिमेवंत पुताची कूड आनी रगत संतोष परीत काळजान घेतले आसता हे मागणे आमी तुका विश्वासान करता. आपल्या देशाचे उदरगती बसोद भारत मातेच्या भुरग्यांनी केल्ल्या प्रयत्नांचेर तुजो सुपम आशिर्वाद पडून आमच्या देशांत नीत शांती आनी मोग नंद आनी आमी समेस्त ओंकार मरयेच्या पावलांनी सोलून तिच्या सांगाता सरकार सुखेस्त जिविताचे बर्तेक आनी पुनर्जीवनपणाचे महिमेक पावो तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. दाबाची आशीर्वाद बसवतो तुमचे तकले बघाया. आमच्या मतीन सो आनी काळजान सोदनी जेजू क्रिस्त आमची पावलां शांतीचे वाटेर सांबाळो. आमेन. तो आमच्या देशाच्या सर्व लोकांक
एकाच बापाची भुरगीं कशी एकामेकाच्या मोगान एकताव पवित्र आत्म्याचे कृपेन सगळे आमचे प्रयत्न आनी अत्रेग आपले खुशे प्रमाणे तो सफळ करू आनी सर्व पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवय सदा आसो वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार Ofir bangaran nesun kurpeshelyan netun sopta संवसाराची राणी सर्गा सिंहासनाता देखता ती मोगाळ दिसला सरपड्या तिचे चरणी बुडव्या संगी मेळोन करया तिका नामान कृपेवती माये प्रणाम करया मोगान मधुताळ्यान आमी गावया तिचे भजन सूर्या चंद्रा सोवे करया आमी वंदन बरव्या संगी मेळोन करया तिका नामान कृपेवती माये प्रणाम करया मोगान मधुताळ्यान आमी गावया तिचे भजन सूर्या चंद्रा सोवे करया आमी वंदन मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मरी आशीर्वाद दिवं आमकां भाग्यान क्रिस्ताचे कुरवेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले आपाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन